जातली. अरे ज्या जमनीन लाखो लोक आयले त्यांच्या पदस्पर्शान खरे म्हणजे ही भूमी पावन जाल्ली आसा. कोण फुडें धुकल हो मेळावो, ही रॅली फुडें धुकल म्हणून सल्लो दितात. फुकटचे सल्ले दिवप खूप सोपें आसता. तुम्ही सगळे अपप्रचाराक खंयच बळी पडूंक ना आणि पक्षाच्या अपेक्षेच्या 1.5 पटीन तुम्ही हांगा आयले आणि त्यामुळे तुमचे सगळ्यांचे मनपूर्वक हांव अभिनंदन करता, स्वागत करता. मित्रांनो, ही गजल सहज जायना. भारतीय जनता पक्षाचेर आणि त्या पक्षान चलयणाऱ्या सरकारचेर तुमचा पूर्ण विश्वास असा म्हणूनच ही गोष्ट जावं शकली. गेल्या 10 वर्षां पयलींच्या सरकारच्यो योजना आसातच, पूण गेल्या 21 म्हयन्यांत ह्या सरकारान ज्यो योजना केल्यो त्यो आमच्या सगळ्यांच्या हृदयांत आसात. म्हाका वर्षभरा पैकी पयलींची एक गोष्ट याद जाता. म्हज्याच गांवांतली म्हजी एक शेजान बायल म्हाजे कडेन निमंत्रण पत्रिका घेवन आयली धुवेच्या लग्नाची. हांवें म्हटलें वालोर तुवें बरें केलें. म्हाका पत्रिका दिली आणि पांयांक हात लावन नमस्कार केले. अरे म्हटलें तूं कितें करता हे, तूं म्हज्या परस वयान जास्त. ना म्हणपा लागली, हांव आपल्या धुवेचें लग्न करूं शकलें तुज्या सरकारान बाब मनोहर पर्रीकरान 1 लाख रुपया लाडली लक्ष्मी सकयल दिल्यामुळे. हांवें म्हटलें अजून 1 लाख रुपया मेळ्ळ्यात, खंय फॉर्माच भरून दिल्यात न्ही. ना, फॉर्मां जरी भरून दिली तरी त्या फॉर्माच्या आधाराचेरूच आपल्याक शेटीन 1 लाख रुपया उदार भांगार दिले. म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचो मुख्यमंत्री घोषणा करता आणि राज्यांतले जनमानसान ताचेर विश्वास दवरतात, व्यापारी विश्वास दवरतात, शेट विश्वास दवरता. ही ह्या पक्षाची आणि पक्षाच्या सरकारच्या कामाची पावती आसा. हांव फाटीं कारवारच्यान एकदां गोव्यांत येतालो. काणकोणा पावलो आणि म्हाका च्या पिवची तल्ल फायली. हांव एका हॉटेलान थांबलो, ल्हानशेंच हॉटेल आसलें. च्या पिलो आणि समोर एक जाणटेलो आसलो, ताचे कडेन सहज चौकशी केली. तुमचें नांव कितें, घरा कोण आसा, घरान कोण आसा, तुमच्या उत्पन्नाची बाजू कितें. आपल्याक 2 पूत आसा म्हणूंक लागलो. दोगांयची लग्नां जालीं. एक काणकोणाच काम करता प्रायवेट कंपनीन, आपलो संवसार तो चलयता. आणि दुसरो एक मडगांवां काम करता एका दुकानाचेर, तोय थंयच रावता, आपलो संवसार चलयता. हांवें म्हटलें तुजें मागीर कितें. ना, ते दोगूय सुशेगाद चलयतात, आपलो संवसार चलयता, हांव समाधानी आसा. पण हांवें म्हटलें मागीर तुजो संवसार, तुजो चरितार्थ कसो चलता. जाल्यार त्या जाणटेल्यान जें म्हाका उत्तर दिल्लें तें हांव विसरूं शकना. ताणें सांगलें आपलो आनी एक पूत पणजे बसला. म्हटलें हो कोण. जाल्यार म्हणलो दर म्हयन्याक आपल्याक 2000 रुपया नित्य नियमान धाडटा. म्हज्या तकलेन लायटूच पेटना. तुमची काही जाणांची पेटली. तो पूत आनीक दुसरो कोण न्हय, तो पूत मनोहर पर्रीकार अशें ताणें उल्लेख केलो. मित्रांनो, ह्याच सभेच्या प्रचारा खातीर हांव मोरजे गांवांत एका पोके वाड्यार गेल्लो. ज्या गांवांत, ज्या वाड्याचेर आमकां विशेष समर्थन ना. आमच्या महिला मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेवन म्हाका थंय व्हेल्लो. आमी एक 30-40 सालान बसलेली 30-40 महिला बसलेल्यो. पयरची गोष्ट. त्या सगळ्यांनी एनरोलमेंट केलें, रजिस्ट्रेशन केलें. हांवें रजिस्ट्रेशन करतकीर हांवें म्हटलें बरे भशेन येयात. हांवें म्हटलें फक्त एक काम करा, तुमच्या भितर 2 ज्यो ह्यो जाणट्यो आई आसात, हांवें तांचे कडेन बोट दाखयलें. ह्या दोगांनी मात्र कृपया येवचें न्हय, थंय प्रचंड गर्दी आसतली. हें आयकतकीर त्यो माता त्यांच्या डोळ्यान पाणी आयलें. ती म्हणपा लागली ना ना आमी येतलेच. आमकां येवंकूच जाय. आमकां तो जनसागर, आमकां ज्यो आमच्या घरा ज्यो योजना पावयतात ते सरकारांतले मुख्यमंत्री आणि मंत्री पळोवपाची इच्छा आसा. आमी तुका एकट्याकूच हांगा पळयतात. हे मोठेपण, हे आपलेपण जें आसा हे जनमानसांत आसा. मित्रांनो, आजची गजाल सांगता. आज सकाळी म्हज्याच गांवांत एका गावडे वाड्याचेर एक जाणटेलो भायर पडलो.
हांव थंय गेलो सकाळ फुडें 10 गेलो. ताचे दोग जाण पूत आसात, रमेश आनी महेश. तांचे हांवें सांत्वन करता आसतना म्हाका ते सांगतात की बापायन आपल्या धुवेक म्हणजे हेंच्या रमेशाच्या आनी महेशाच्या भयणीक जी लग्न करून वेंगुर्ल्या दिल्या तिका काल आफोवन घेतली. कारण आमकां दोगांयक सभेक वचूंक जाय. आपूण जाणटो आसा, घरा आपली काळजी घेणारी धूव आसूंक जाय म्हणून. अशें जनमानसांत बारीक सारीक मनशांत हे सरकार पाविल्लें आसा. म्हाका ते दोगूय भाव आपल्या दुख्खांत सुद्दां, सर तुवें आज वेळ काडचो न्हय, तुवें वचचें आज तुज्या कामार, कारण थंय आज मोठी सभा जावची आसा. आमी सुद्दां हो कार्य जे कितें अंतर्विधी आसा हो बेगिनात बेगीन करपाचो, आटोवपाचो ठरयला. हे मोठेपण सामान्य मनशांत ह्या सरकारान पावयल्लें आसा. म्हणूनच आज येदे मोठ्या संख्येन म्हणजे ज्या राज्यांत सभेक आफयतलो जाल्यार 200 रुपया आणि 300 रुपया बॉल्सांत आनी पर्सींत घालपाची परंपरा फाटल्या सरकारान केल्ली, त्याच राज्यांत एक वेगळी राजकीय संस्कृती, स्वताचो वेळ दी, स्वताचो घाम गाळ आणि पदर मोडूय कर, 5 रुपया दी आणि तूं वयल्यान यो, ही वेगळी संस्कृती गोंयांत आमी दवरपाचो प्रयत्न केलो. भारतीय जनता पक्षाक तुमी स्विकारलेलो आसात. म्हणून येद्या मोठ्या संख्येन हांगा ही जनता जनार्दन जमलेलो आसा. वायट दिसता, मोठ्या संख्येन रस्त्याचेर आसल्याचो आनंद तर दिसताच, पण जनता जी फुडें आसा ते तांच्यो तोखल्यो मुयो कश्यो दिसतात. आमी 1.5 लाखाचेर म्हणटात, कदाचित हो आंकडो 2 लाखाचेरूय गेल्लो आसतलो. तुमकां सगळ्यांक तुमी ह्या उपस्थितीन शिक्कामोर्तब केला की जशे 21 म्हयन्या पयलीं गोव्यात आमी स्पश्ट बहुमताचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार हाडले, त्याच पद्दतीन येणाऱ्या लोकसभा इलेक्शनाक 3 म्हयन्यांनी येवं किंवा 4 म्हयन्यांनी येवं किंवा 2.5 म्हयन्यांनी येवं, गोंयचे दोनूय सीट हे भारतीय जनता पक्षाकच दिवपाचो निर्णय आणि तुम्ही शिक्कामोर्तब केल्लो आसा. हातूंत म्हाका मुळीच दुबाव दिसना. तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता, अभिनंदन करता, तोखणाय करता. भारतीय जनता पक्षा वयले प्रेम, माया, जिद्द ही अशीच कायम रावची अशी अपेक्षा करता आणि आटोपते घेता. वाणी एक विराम दिता. वत्सला वेर्णेकर ही 69 वर्साची महिला कांडोळी ही सांडिल्ली आसा. ती तांचो कोणी आसल्यार तांच्यांनी मिडिया सेंटरा कडेन वचचें. तशेंच सायली नायक हे जे लॉस शेणलां ते मिडिया सेंटरा कडेन आसा प्रतापनगर धारबांदोड्याचे, तांच्यांनी ताजी हें करची, वचून तांचे जे नातेवाईक कोण आसा तांच्यांनी ताच्या ताब्यान घेवचें. हांव गोंय राज्याचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर श्री फ्रांसिस्को डिसोजा हांचे कडेन मागतां की तांणी ह्या वेळार ह्या सगळ्या सभेक संबोधीत करचें. नमस्कार. माचेर आसलेले सगळे मानेस्त, समोर बसलेले माझे सगळे मानेस्त, पत्रकार भाव, भयणांनी आनी भावांनो, पयले सुवातेर सगळ्यांक तुमकां नव्या वर्साची शुभेच्छा. दुसरे सुवातेर प्रत्येक भाजपाच्या कार्यकर्त्याक, हांगासर जमलेल्या मनशाक हांव म्हजो सलाम दिता. सगळ्या पक्षा मदीं प्रामाणीक कार्यकर्तो कोण जाला भाजपाचो कार्यकर्तो. एक फाट सांगलें, घरांतले भायर सरपा जाय, सगळे मोठे संख्येन भायर सरले, शब्द काडिनासतना. आयज ही मोठी संख्या जमपाक श्रेय आमकां तुमकां दिवपा जाय. इतकी संख्या जमोवपाक सोंपें न्हू. कोण तरी बसवालो म्हणपा लागलो, बसी दिवपाचे न्हू हांकां, 3 बसी गावंक ना आमकां, मान्य करता हांव, 3 बसी गावंक ना. पूण बाकीच्यो सगल्यो गावल्यो, 1000 वयर बसी गावल्यो. शेतकऱ्यांक भडकोवपाचें काम केलें, ही जमीन गावची न्हू म्हणून. शेतकऱ्यांक घेवन बसलो आनी सांगलें, तुमकां ते भडकयतात, तुमी कांय काळजी करपाची गरज ना, तुमच्यो मागण्यो आहा त्यो आमी करून दिता. प्रश्न हा की भाजपाक ते भियातात, मान्य करता, भाजपाक भेवपाकूच जाय तेंच्यांनी. कारण भाजप एकूच पक्ष आहा जो 70 येवं शकता.
दुसरो पक्ष म्हणटा तो काँग्रेस आणि तिसरो म्हणटा ते काँग्रेसची बी टीम आप म्हणटकूच ते दोगूय जाण एकठांय जावन सरकार चलयतात दिल्लीक सरकार सत्ता जाल्यार म्हाका दिसता आप पार्टीन काँग्रेसी कडेन युती करची आनी गोंयांनी इलेक्शन लडोवचें कांय परवा ना. तुमी तांकां धडो शिकयतले की गोंयची जनता तांकां धडो शिकयतले. काही ते म्हळ्यार ते एकामेकाच्या विरोध उलयतात ना न्हू, पूण प्रश्न हा जेन्ना युती करून सरकार चलयतात एकामेकाचेर उलोवपाचो अधिकार उरना. भयणान आनी भावानो, म्हाका आतां टीव्ही इंटरव्यू घेतना विचारले मायनॉरिटी कितें करतली गोंयान. हांव सांगूंक शकता खात्रेन भाजपचो सरकार, गोंयचो सरकार मायनॉरिटीचो सरकारूय हा. 6 क्रिश्चन हा, 7 ओबीसी हा, 2 ST हा, 1 SC हा. हेच्या परस म्हाका दिसता बरो सरकार खंयच चलना. मायनॉरिटी गोंयान सुरक्षीत आहात, बहुजन समाज सुरक्षीत आहा. आत्तां बाबा माधव नायकान सांगलें 57% रिजर्वेशन आमी करून दाखयतले म्हणून 15 तारखेर. म्हूण कोणेय काळजी करपाची गरज ना, लोकांक भडकोवपाची गरज ना. गोंयची जनता समजदार जनते आहा, समजता सगळें, तांकां फटोवपाची कोणें गरज ना. आख्ख्या हिंदुस्थानाक दंगल जाता ताचो परिणाम कित्याक गोंयान जातलो काय म्हणून गोंयचेर कांय परिणाम जावचो ना. गोंयकार शिकलेले लोक आहात, गोंयकार समजतात, गोंयकार कितें करपा जाय इलेक्शनाक खबर आहा. पयले फाटी राष्ट्राच्या इतिहासीन 82% गोंयकार इलेक्शन येयल्या 2 वर्सां फाटीं मार्चान. परिवर्तन हाडलां गोंयकारांनी, ते फकाणां करपाक हाडूंक ना, एक स्थिर सरकार चलोवपाक हाडला. आनी जेन्ना स्थिर सरकार चलता गोंयान, केंद्राकूय आमकां स्थिर सरकार जावं. स्थिर सरकार कोण दितलो? फक्त भाजप. लिडर कोण? नरेंद्र मोदी. हांगासर फकाणां कोण करिना. नॅशनल सिक्युरिटी, इंटरनल सिक्युरिटी, फॉरेन पॉलिसी हे फक्त भाजपत कडेन जाता आनी कोणा कडेन जमना. राष्ट्राची हालत पळया, इन्फ्लेशन खंय पावला, म्हारगाय खंय पावल्या, चवकशी करा, GDP खंय पावल्या. सगळी फकाणां चल्ल्या. प्रधानमंत्री 6 म्हयन्यांनी एक फावट उलयता लोकां कडेन. नरेंद्रजी मोदी प्रत्येक दिसा म्हाका दिसता प्रेसा कडेन उलयता, लोकां कडेन आमच्या उलयता. एकूच लिडर आहा तेणेन गुजरात पयले स्थानाचेर हाडले आनी मनोहर पर्रीकरान स्मॉल स्टेट्सा मदीं गोंयांक पयलो नंबर दिलो. आमी सगळ्यांनी मान्य करपा जाय, काँग्रेसी कडेन पयलें स्थान दिवपाक गोंयांक दिवं जावंक ना, भाजपान दिल्लें आहा. जेन्ना आख्ख्या हिंदुस्थानाक गुजरात नंबर 1 स्टेट आनी गोवा नंबर स्टेट अमंग स्मॉल स्टेट्स म्हणून मान्य करता, फक्त भाजपाचें सरकार चलता त्या राज्यांनी सरकार बरो चलता. सगळ्यांनी मान्य करपा जाय तें, आनी आख्खें हिंदुस्थान मान्य करता. मध्य प्रदेश म्हणून, छत्तीसगड म्हणून, राजस्थान म्हणून हांगा सगळ्याक भाजपाचें सरकार बरें चलतात. GDP वाडटा थंयसर, प्रायस कंट्रोल जाता. भयणान भावानो, नॅशनल सिक्युरिटीचेर उलयतना फक्त 2 विशय उलयता. 5 सैनिकाचे आमचे मरण गेले, कोण कांय करिना. चीन 20 किलोमिटर भितर सरलो हिंदुस्थानान, कोण कांय करिना. सगळे माजरा भाशेन म्यू म्यू करतात, आवाज काडिनान, मुतोड जबाब दिनान, जायना तेंचे कडेन. प्रश्न एकूच आहा, भाजपा शिवाय पर्याय ना. आनी म्हाका दिसता राष्ट्रीय पातळीचेर फक्त एका पक्षाचो सरकार येवपा जावो. हे सगळे विशय सोडोवपाक जाय. म्हारगाय म्हणू नाका, इन्फ्लेशन म्हणू नाका, GDPचो वाड, हे सगळे विशय सोडपाचे जाल्यार म्हाका दिसता भाजपा शिवाय पर्याय ना. भयणान आनी भावानो, तुमी समजता येता त्या इलेक्शनाक आनी नेटान काम करतले आनी 2 सीट गोंयचे तुमकां आमी भाजपाक जिखोवन दितले. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूंक म्हणटा म्हणजे जय हिंद, जय गोमंतक. भारतीय जनता पार्टीचा नरेंद्र